म्हजें सरकार नितळ आसा। कांय लोक राजकीय हेतून म्हजेर आनी सरकाराचेर आरोप करपी पत्रकां कागाळी करपाक लागल्यात। ताचेर कांय लोकांच्यो सयो आसात, त्यो खऱ्यो काय फट। तशेंच कागाळीत ज्या लोकांची नांवां आसात तांची चवकशी करून सत्य कितें तें उजवाडात हाडचें अशें हांवें डीजीपीक सांगलां, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। नाहक बदनामी करपाचो हो प्रकार आसा, त्या खातीर म्हणजे केन्नाच म्हाज्या फॅमिली मेंबर म्हाज्या एडमिनिस्ट्रेशनान केन्ना ढवळाढवळ करूंक ना। त्या खातीर जे लेटर एनी हांव कोणी पीएमाक बरयले आसत ज्याची दोग जाणांची नांवां आसात तांकांय बी हांवें डीजीपीक सांगलां की आफून हाडून तांची इन्क्वायरी कर। सकयल कोणी सायनी मारलेल्यो आसा खोट्यो काय खऱ्यो तांचेय बी त्यांची विचारपूस कर। त्यांच्या कडेन कोणी बाबा खऱ्याच पद्दतीन मागला आसत आणि अशा पद्दतीन जर कोणी खरेंच केलें आसत जाल्यार ताका जे आसा पळय न्ही टॉलरेट करून घेतले वयचे ना। तेंचेर पनिशमेंट ही नक्कीच जातली। त्या हांवें डीजीपीक ऑलरेडी सांगलां की त्या दोगांच्या सयत ज्यो सायनी कोणाच्यो फेक दिसता तांकांय हाड, तांच्या कडेन इन्क्वायरी कर आणि ऑफकोर्स जेंच्यांनी कावंटर कंप्लेन केला त्या खातीर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा थोडे पॉलिटिकली मायलेज घेवपा खातीर अशा पद्दतीच्यो कंप्लेनी करपाक लागलेले आसा। पुराय हांव आजुनूय सांगता माय एडमिनिस्ट्रेशन इज एन क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन। अशा पद्दतीच्यो केन्नाच घोळ जे आसा हें सहन करून घेतले वयचे ना। त्या ती कोणायक हांवें पयरूय सांगलां की इधर त्या डीजीपी कडेन ते कंप्लेन करूं येता किंवा म्हाज्या कडेन कंप्लेन करूं येता। हांव हे टॉलरेट केलो वयतलो।